फाल्यां प्रधानमंत्री गोंयांत येतात कार्यकर्त्यांक जाहीर सभेक संबोधीत करपाक सादारण 3:30 वरांचेर हांगा आमची जाहीर सभा सुरू जातली आनी तशी भाशणाक सुरवात जातली 4 वरांचेर आनीक गोंयभरांतल्यान सादारण 25,000 कार्यकर्ते ह्या कार्यक्रमाक आसतले. 3:30 रॅली चालू जातली आनी जवळ जवळ 25,000 आमचे गोंयभरच्यान नागरीक ह्या रॅलीक येतले. नरेंद्र मोदीक आयकुपाक सगळे जाण उत्सूक आसा आनी डेफिनेटली ही एक परत एकदां नरेंद्रजी मोदीची रॅली सक्सेसफूल जातली जशी आमी 2012 केल्ली तशी. वेन्यू फक्त इंडोर आसा आनी इंडोर आशिल्ल्यान चॅलेंजीसूय तश्यो भरपूर आसा म्हणून आमी एडेक्वेट सिटींग अरेंजमेंट केल्या, जाय तितली सिटींग अरेंजमेंट केल्या. म्हणजे भितर जवळ जवळ आमचे 25,000तले म्हाका दिसता 14,000 हांगा आसा, उरिल्ले आमी भायर घालपाचे केल्या सिट्स आनी सगळ्यांची तशी बरी सगळी वेवस्था हांगा जाल्ली आसा. इतले मजगती काँग्रेसीन मोदीच्या खासा दर्जाच्या उतराचो इशू केलो. मोदी खंय फेकू, मायनिंग आनी स्पेशल स्टेटसाच्या उतराचे कितें जालें ताची खंय जाप जाय. तो पंतप्रधान म्हणून येता गोंयांत आनी इतले नर्वस आसात भारतीय जनता पक्ष की आमी बूथ कार्यकर्त्याची मिटींग घेतली श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान, थंयसर येता. तेंचे कडेन कार्यकर्ते येवपाचे ना, लोक जावपाचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.